नोवेनाचो 5वो दीस 11 जानेवारीची ब्रेस्तार आनी हो दीस भेटयला दिवसेसीच्या सामाजीक नीती आनी शांतीच्या कारिझमातीक आनी नवसरणेच्या आनी पर्यावरण शास्त्र म्हळ्यार इकॉलॉजी ह्या वावरा खातीर. ह्या आयच्या मिसान आमी तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. आयज करीत भाशेन 2 वाराद आमचे मिसाचे भेटेन आसतलेत. करीत भाशेन हो वाराद आमी मीस भेटयतले केपें वारादा पासत आनी केपें वारादा खाल आसलेल्या सगळ्या फिरगोजकारां पासत. त्यो फिरगोजो यो आंबावली, शांदोर, माकाजाना, पारोडा, केपें, साजुदे आरियाल आनी तिलामोळ. सांजेच्या मिसाक 4 वाजता मिसाक रोमार आसतली वाराद ओल्ड गोवा. ताचे सकयल फिरगोजो येतात त्यो यो कारांबोलीं, कोल्लीं, मार्सेला, नारवा, ओल्ड गोवा, पिएदाद, सांब्राज, सायस्तेंव, सामातियास, सा पेद्र आनी वांशी. करीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन आजी जातल्या समेस्त आमच्या पाद्रींक आमी माये मोगाचो येवकार दिता. ही मिसाची भेट भेटूंक आमचे मदेगांत आसतले केपें वारादा खाल तांचे डीन फादर जॉर्ज रातस. मिसाची भेट भेटूंक मेन सेलेब्रंट फादर कालिस्तो खोयेलो. प्रवचन करूंक फादर ऑल्ड्रीन डिकॉस्टा. तेच भाशेन मिसाचे भेटेन 2 फिरगोजो आमचे मदेगांत आसात. करीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन आपलेच खोशेन ती आयल्यात. एक फिरगोज वार्का पॅरीश आनी दुसरी फिरगोज मोर्जी पॅरीश. आपल्यो बसी भरून 2 बसी भरून ती आयल्यान पयस थावन तांच्या पॅरिशींक आनी तांच्या पाद्रींक आमी माये मोगाचो येवकार आमी दिता. भोक्तीपणीन हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. मातशें फाटल्यान तर बसल्यान जाल्यार मातशीं तुमी फुडें येवंक आमी मागता. कित्याक कोमोन्यावन येवपाक आमकां मातशी आडखळ जाता. त्या पासत मातशीं फाटल्यान बसतात जाल्यार तुमी मातशें उठून फुडें तुमी बसचीं. गॅप्स मातशीं तुमी भरचीं. देव बरें करूं. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी गायन करुया. देवा तूं आमचो ओरोम. Dewa tूं आमचो ओरोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शिवूर, जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तूं आमचो ओरोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शिवूर, जिवीत तुका भेटून दिता. Bapa putak atmia, wondon mój masasna. Bapa putak atmia, wondon mój masasna. Deva tu amco uzwar, tu so pozor Bogu geta. Dewa tूंच आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. देवा तूं आमचो उजवाड, तुजो पोरजोर बगूंक येता. देवा तूंच आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. Papa putak atmia,
sasna Bapa putak atmia Wundong mo'y masasna बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचेही सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ इश्टानो आयचो 5व्या नोव्हेनाचो विशय भाग्योन झुजे वाजाचे विनोनेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोंसलेल्या मनीस कुला सवें काकुटवंत आनी कोणवालेची जावुया आमी सगळीं वेगवेगळी तरेन सोंसता घोडी आमच्या तोंडार आसते मुखामळ दिसत पूण काळजा मनान जायतें कितें शिजता जायत दुसऱ्या लागून हांव सोंसतां ओ म्हाका लागून दुसरो सोंसता दुसऱ्या सवें धारोन जावचे सुवातेर ओदीक कोनवालेचे जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो कोता भाग्योन झुजे वाजान सोंसलेल्या मनीस कुलातायन कोनवालाय दाखयली तोरया मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना दर एका परिस्थितीन एकामेकाक समजून घेवन तांचे सवें सोंसणीक जावंक आनी बापाची काकूट आनी कोनवाळाय दुसऱ्यांक वांटूंक बापाची कृपा आमकां ह्या नोवेनान मागुया मगोच्या बाबून आमच्या भावान उद्गारिल्ली कल्पना मागणी आमची करुया आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भावार्थान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी दोनया देवाक दिन वाचता हो नवो दीस ताणें आमकां सगल्यांक फावो केला आनी आयचो दीस सारतना ताच्याच हातान घालतना जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या कारणाक लागून कश्टवतात जावं आपले पिडीक लागून जावं गोराब्यान तोतुरीचे प्रोश्ट उत्पन्न जातात जावं शेजऱ्या मदें जायती पावटी जोगणी केस्तांवां जावं सर्वीस ना जावन बेकारपणाक लागून जायत्यो आडकुड्यो येतात आनी हे भाशेन जायत्यो तरेच्यो खोश दूख आमकां सोंसूंक पडटा असल्या वेळार असल्या भाव भयणाक आमचो आदार सहकार दिवंक तांचे सगळे उदीक काकुतवंत जावंक कोणवाळाय दाखोवंक आनी भाव भयणाक जी उदीक करून चुकतात तेन्नाय आमी तांकां आमचे बोगसोडेन दिवंक देवाची कृपा आनी मोजत आमकां मागुया ह्या मिसांत तशेंच ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया किरीत भाशेन मागलोले आनी त्या सवां फावो जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे नेणे मेळचे खातीर मीस भेटयतात एडवीक आनी क्रिस्टल रॉड्रिगीस तांचे पासत मागतना आमचे दोर एकल्याचे कास्कीन ते सवां पासत ते वेळार आमी मागुया आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर सगल्या आमच्या पातकांचो चुकीचो उगडास करुया देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी कालतिकायेन बोगसोणें मागुया जायती पावटी आमची काकूट आमी दाखोवंक ना कोणवाळाय जावंक नात दुसऱ्यांक आमी समजून घेवंक ना दुसऱ्याच्या दुखान कोश्टान आमी वांटो घेवंक ना जायती पावटी आमी आमच्याच चिंतलां आमच्याच वाद्याची आमी जाल्यात हे आनी साबार पातकांचो उगडास करून म्हणुया हांव पातकी सोद पोरवेदार देवाक तुमकां बाबा भयणीनू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो उपरात ओ म्हजो उपरात ओ म्हजो व्हडो उपरात हे बसत भाग्यवती सुदांत सांकवार मरेक सगल्या दिवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सोळेस्पळा देवा लागीं विनोद करात पूण प्रार्थून मागता सोद पोरवेदार देव बाप आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं
Somia kakutkur, Somia kaklutkur, Krista kakutkur, Krista kaklutkur, Somia kakutkur. Somia kaklutkur. प्रार्थुया हे वेळार आमची सोगलीं तेसावां आमी देवाच्या हातान घालुया. आमच्यो गोरसो आसात जायत्यो हे वेळार उगडास करुया. आमच्या गोराब्याच्यो गोरसो, आमच्यो समुदायाच्यो गोरसो. फुडें जायत्यांनी आमकां सांगूंक धाडलां आमचे पसत मागात म्हूण. तांचो उगडास करून तांचेय पसत मागुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाची देखीन आनी मुनारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक आजयेच्या शिमापुऱ्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरांक तुजें देवीक उतर पोरगोटलोले आनी सोर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोजेची तुजी दोयाळ दिश घाल. ताचे मोजोतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडूय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. Amen. सामवेलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलांनी एबिनेझरा लागीं आपलें पेणे केलें आनी फिलिस्तेवांनी एफेक मोळार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेट्टूच फिलिस्तेवांनी इस्रायलाचेर जोईत व्हेलें. हांचे फौजेंतल्या सुमार 4,000 सैनिकांक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेडणे केल्ले सुवातेर फौज परतली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी म्हणलें, फिलिस्तेवांनी आमचेर जोईत व्हरूंक सोर्वेस्पोरान कशें निर्मिलें. सिलोथावन सोर्वेस्पोराचे कोराराची आग पेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आग पेट आमचे मोदें येवून रावूं. हें आयकून पोरजेन आपले मुणयारी सिलोक धाडले आनी थंय थावन केरुबेचेर बसलोल्या दोलबाराच्या सोर्वेस्पोराची आग पेट हाडली. देवाचे आग पेटी बरोबर एलीचे दोगूय पूत हॉफनी आनी फेनियास आयले. पेडणे केल्ल्या जाग्यार आग पेट पावतूच इस्रायलान एक व्हड हुवेली मारली आनी तिणें प्रितूम गाजली. फिलिस्तेवांनी हुवेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हेब्रोनाच्या पेडण्यांत ह्यो हुवेली कित्याक? सोर्वेस्पोराची आग पेट पेडणे केल्ल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळून आयलें. हाका लागून फिलिस्तेव भियेले आनी ताणें म्हणलें, देव पेडणे मैदानार आयला. आयज सायबा, हाचे आदीं अशें कधीच घडूंक ना. आयज सायबा, हे सोर बलिश्ट देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? हेच देवान नोश्टांचेर नोश्ट धाडून इजिप्टाचें निसंतोण केलें. फिलिस्तेवानो, धीर घेयात आनी तुमचें बोल दाखयात.
ना जाल्यार जशें हेब्रेव तुमचे चाकोर जाल्यात तशेंच तुमी तांचे चाकोर जातोल्यात. खोडेगांत झुजारी कशे लढाय करात. हे पोरी फेलिस्तेवांनी झूज मानले. इस्रायलाची फौज हारवली आणि एक एकलो आपल्या तंबूंत पळून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 पांय सैनीक मरून पडले. देवाची आग पेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगूय पूत हॉफनी आणि फेनियस मेले. देवाचे उतोरे उपकार आतांच आयकलोल्या ह्या जिव्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं एकदां म्हणुया. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडयलें आनी लोचयेक घालें. आमच्या फौजां फुडें तूं आतां वचो न्हय. आमच्या शत्रूक आमची दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो देवस दोतोल्यांक जाय तशें आमचें लुटूंक सोदताय. आमचो जबाब तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. तुवें निर्मिलाय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो करतात मस्कोऱ्यो आनी भोंवतनच लोक सगल्यो आमच्यो केबाडां फोकाणां करता. राष्ट्रां मदें तूं आमचेर गोपां मारूंक दिताय आनी आमकां पळयना फुडें लोक आपली तोकली हालोवन चल्लो. आमचो जबाब तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उठ सायबा, न्हिदल्याय कित्याक? जागो जा. आमकां सदांकाल परो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरताय? आमचें दोलडीरपण आनी तोळमोळे कसो विसरताय? आमचो जबाब तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. Soy sorbesporak, 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 soy. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy sorbesporak, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. मार्को पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेसून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावून म्हणलें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितोड जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितोड जालो. जेसून ताका वेगीच धाडलो आनी कोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगूं नाका, पूण वच आनी तुज्या आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोड जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची कुडां दिवंक मोजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो
पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नगरांत वचूंक जाय नासलें आनी भायर एकसुरे सुवातेचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमकां सणेकल्याक म्हणटा भाग्योन झुजेचे विणवणेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोंसतल्या मनीसकुळा सोबे काकुलतीवन आनी कोणवाडाय जावं. मोगाचे भयणो, सोंसता कोण? बारीकसाणेन तर नियाळ करीत जाल्यार जीव आसा, जिवीत आसा आनी भावना आसात तोच मनीस सोंसता अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. कित्याक सोंसता? वेगवेगळ्या कारणांक लागून, जावं विस्वाशीपणाक लागून, जावं हुस्को ना, वो दुसऱ्या उतरान एकाच उतरान आमच्यान म्हणूंक जाता आपस्वार्थाक लागून. मनीस सृश्टी जो मनजात हे सोंसतात. पूण ताचे सोबे आमी कितें करचें? हाचो विशय म्हणटा तांचे सोबे काकुलतीवंत कोनवाडायची जावंक गरज. म्हज्या भयणी भावांनो, जीव आसलेलो, जिवीत आसलेलो मनीस सोंसता अशें हांवें म्हणलां जाल्यार आमी सोंसतलो मनीस कोण? जावं एकलो, जावं कुटुंब, जावं समुदाय, जावं समाज. वेगवेगळे भाशेन सोंसलेलो आनी सोंसतलो आमी पळयता. आमच्या जिवितांत जो तर आमी सोंसता कोणाशी वेची. आयचो सेवादोर आयची वाचपां आमकां स्पश्टपणे सांगतात देवा सरशी, जेजू सरशी आमी वचूंक गरज. कित्याक सगळे तरेचो पिडा रोग, सगळे तरेचे वायटपण कितें आसा तितलेंय तो काडून उडयता. आनी स्वत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कोडकार. आदल्या कोरारान कोडकारा विशीं आमकां मेळटा. जाका कोड फुंटलात ताणें समाजांत येवंक जायना. समाजान भितर सोडटा जाल्यार ताणें बोब मारूंक जाय आसलो, मेळो मेळून बोब मारून भितर सरूंक जाय आसलें. भायर आयलोलो मनीस कसो रावतालो. पूण म्हज्या भयणी भावांनो, आयचे शुभ वर्तमानांत हो कोडकार कोणाक पडना. ताका कोणाचेच पडून वचूंक ना. कित्याक ताणें फुडें आयकलोलें जेजूंतल्यान एक गूण भायर सोडटा. जेजू समाधान दिता, जेजू पेकोणी दिता, जेजू काकुलतीवन, जेजू कोणवाडाय हे ओळखून ताणें घेतलेले वा आयकलोलें. आनी बसोन ताचें मागणें कितें काय? ताचें मागणें एकूच, तुका खोशी आसा जाल्यार म्हाका नितोड कर. म्हजी खोशी न्हय पूण तुजी खोशी जावं दी. तुका तो दिसता हांवें नितोड जावंक, म्हाका नितोड कर. आनी म्हज्या भयणी भावांनो, जेजू स्पश्टपणे ताका म्हणटा, ताचे चुरचुरे धरून म्हणटा, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितोड जा. कित्याक जेजू ताका म्हणटा, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितोड जा? कित्याक ताच्या मागण्यांत कालतिकाय आसली, ताच्या मागण्यांत बाट आसलो. आनी बसून जेजू ताचे नदर घालून, ताचे चुरचुरे करून, ताचे सगळे कोनवाडाय काकलूत दाखोवन म्हणटा, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितोड जा. ताचे जिवितांतले हे कोड फुंटलोले कोश्ट जे सोंसतालो ते जेजू काडटा. ताच्या जिवितांत दुसरे कोश्ट जे कितें सोंसतालो ते म्हळ्यार समाजांतलो भायर आयलोलो, कुटुंबा कडलो पयस आसलो, लागीं नासलो. आनी बसून जेजू तेवूय वळखून घेवन ताका म्हणटा, आतां वच, तुज्या आंग याज्ञिकाक दाखय पुरावो. कोडांतलो तूं बरो जालाय, तुका पेकोणी मेळ्ळाय, चल वच आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं एक कोन्नी करता म्हळ्यार मोजेसान फॉर्मायल्लें दान भेटय. म्हजे भयणो, गोवायकी दिवंक जेजू ताका धाडटा, पुरावो दिवन धाडटा. आनी असल्या वेळार आमी पळयता हो कोडकार आपल्या सोबे केल्लें पळोवन दुसऱ्यांक वचून सांगता. आनी सांगतना हे तरेन परगट्टा की ताणें जेजूक सारकोच परगटलो. आनी परगटलो देखून जेजूच्यान ओपनली उक्तेपणी भोवंक जायनासलें. पूण तरी हाजें शुभ वर्तमान म्हणटा, सगळे तरेचो लोक ताचेशी येतालो. म्हज्या
भयणी भावानो, आमचो बाप काकलुती वन कोनवाळायचो आमी म्हणटा, आनीच काकलूत हीच कोनवाळाय जेजूंतल्यान आमकां अदीक दिसून येता. कित्याक जेजू मनीस कसो आपल्या जिवितान सोंसता, कितें सोंसता, भायरावणी सोंसता, भायर येतात, मानून घेनात, हुस्को दाखयनात, कोणीच घेवन वता, कोणाकूच पडूंक ना, टापटा सगळ्यांच मारतात. कित्याक म्हजे म्हणणो जेजू मनीस कसो सोंसता, आनी मनीस कसो सोंसता तेन्ना मनशाचे कश्ट ताका अदीक तावे, मनशाची भावना ताका अदीक तावी. आनी पासून ताचेशी येतलो मनीस रिकामो येतलो काय ना, ताचेशी येतलो मनीस आपल्या जिवितान कोरी काकलूत अनुभवतलो, आपल्या जिवितान कोरो कोनवाळाय अनुभवूनच वेतलो आनी कोरी पेकोणी घेवन वेतलो. आनी पासून हांवें सुरवातेक म्हणलेलें, कोण सोंसता, जाका भावना आसात, जिवीत आसा, जीव आसा, तोच मनीस सोंसता, तीच रोचना सोंसता. आनी पासून म्हजें म्हणणो न्हयच फकत पिडेक लागून मनीस सोंसता, पूण आपल्या जिवितान वेगवेगळ्या गरजांक आनी वेगवेगळ्या तरेन मनीस सोंसता. पिडा एक वस, भावना दुखवलेली आसा, भावनाक लागून सोंसता. जिवितान जो तर जॉब ना, जॉबाक लागून सोंसता. जिवितान जेवण काडना, गरीबसाणेक लागून सोंसता. जिवितान दुसऱ्याची झगडी जाल्ली आसा, तूंय सोंसता. कुटुंबान एक भाशेन बरें पडना, तूंय सोंसता. कुटुंबीक मळार तर आमी पळयत जाल्यार घोव बायलां मदें तर अविस्वाशीपण आसा, घोव वो बायल सोंसता. आवय बापूय तर भुरग्यां सोबे मोग दाखयनात, भुरगीं सोंसतात. भुरगीं तर आवय बापायक मान रेस्पेद दिनात, आवय बापूय सोंसतात. म्हजें म्हणणो घरांत जाणटी आसात, जाणी आमच्या परामोस केला, तांचे सोबे आमी मोग हुस्को दाखयनात, सेवा करनात, ती सोंसतात. समाजान वा समुदायान जो तर आमी पळयत जाल्यार कोण दुयेंत आसा, कोण वायटोबाक सांपडलेलो आसा, कोणाच्या घरान दूख जाल्लें आसा, कोण निराशी जाल्लो आसा, म्हजें म्हणणो आमी असल्या सोबे सोंसतात तें आमी पळयता. जावं समाजान कायद्याक लागून बेअनितीक लागून मनीस सोंसलेलो आमी पळयता. पूण आमची चाल कितें काय, आमी कितें म्हणटा काय, आरे तुजे सोबें घडलें, घडूंक नाका आसलें, इतलेंच म्हणटा काय, पुरो असलेंच. पूण म्हजें म्हणणो हेंच म्हणून समाधान मेळटलें काय. आनी पासून आमी कितें करूंक जाय हें आमकां आयच्या विशयान सांगता. काकलुती वन कोनवाळायची मनशां जावंक जाय, पूण काकलुती वन कोनवाळायची मनशां तर आमी जातल्या जेजूची वागणूक आमी आपणावंक जाय. आनी ती म्हळ्यार मनशाळ जावप, ती म्हळ्यार दुसऱ्याचो हुस्को धरप, ते म्हळ्यार दुसऱ्याची भावना ओळखून घेवप, ते म्हळ्यार दुसरो कितें भोगता तें आपल्या जिवितान भोगप. तेन्नाच म्हजें म्हणणो म्हज्यान दुसऱ्या सोबे काकलुती वन जावंक जाता, म्हज्यान दुसऱ्या सोबे कोनवाळायचो जावंक जाता. ना तर हांव तर आपसुवाटान भरलेलो आसा, म्हाका तर म्हजेंच पडलेलें आसा, हांव दुसऱ्या सोबे काकलुती वन ना म्हूण हांव कोनवाळो जावचो ना. आनी पासून म्हज्या भयणी भावानो, ह्या कोडकारा सारकी आमी जेजू सोदची येवंक गरज. कित्याक वेगवेगळे भाशेन वेगवेगळ्या कारणाक लागून वेगवेगळ्या तरेन दर एक मनीस, दर एक कुटुंब, दर एक समाज सोंसता. पूण कोणाशी येतले हांव, जेजूशी येतले हांव. कित्याक राजांचो राजा, पदवेदार आनी सगल्यांक पेकोणी दितलो. आनी पासून आमी आयज जबाब उद्गारून म्हणला, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. आनी खरेपणी आमी दोन जबाब उद्गारला तो आमचो जिविताचो भाग करता, जाल्यार आमी मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, आमच्या समाजाक वायटांतली निवार, संकश्टांतली निवार, जे आमी जोड एकलो सोंसतात तातूंतले आमकां निवार. जेजू म्हणचो ना काय, वय म्हाका खुशी आसा, तुमी नितळ जायात म्हणटलो. आनी दर दिसाक तो म्हणटा, दर दिसाक तो आमच्या जिवितान आपले मासो रोगतान येता, दर दिसाक आमकां सांगात करता. तर म्हज्या भयणी भावानो, वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्यो आडखळ्यो, वेगवेगळे कश्ट, वेगवेगळी पिडा, वेगवेगळे तरेचे संकश्ट आमी जेन्ना सोंसता तेन्ना लास्ट रिसोर्स वा अल्टिमेट रिसोर्स, अल्टिमेट आमच्यान म्हणूंक जाता ताचे भायर दुसरें आनी कांय ना, तें म्हळ्यार मिसाचे भेटेंतल्यान जेजूक भेटप. इज ती भेट आज जेजू म्हाका आनी तुका भेटोवंक आपयता. अणभवलेलो जेजू हे कोडकारा भाशेन दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक दितना सोंसतल्या सोबे
एक जावंक आनी तातूंतल्यान आमी काकुलतीवन कोंडवाळाची बाब भयणां जावं अदीक करून आमच्या कुटुंबान आमच्या शेजाऱ्यान आमच्या समुदायान आमी ही काकलूत ही कोंडवाळाय दाखोवंक जेसू लागीं मागुया. सायबा आमकां आमच्या कुटुंबाक समाजाक तुजे कुशे प्रमाणे नितोड कर, सोंसतल्याक तुजी काकलूत दाखय, तुजी कोंडवाळाय दाखय, तुजी पेकोणी दी. हेंच मागणें हे मिसाचे भेटेंतल्यान बापा मुखार दवरुया. उभी राहूया. मोगोच्या बाबूजू देवाची उतर आमी आतां आयकलां. आमच्या याज्ञीक भावान आमकां सांगलां आयज जायतो लोक कोश्टवतात. कोण कोश्टवतात, कित्याक कोश्टवतात, कसलें कारण आसा कोश सोंसपाक दूख काडटात आनी कशे भाशेन आमच्यांनी तांचे सवें कोंडवाळाय दाखोवंक जाता, काकूत दाखोवंक जाता. तर हे सगळें समजून घेवंक आमकां देवाची कृपेची गरज. तर आनी हे वेळार कांय आमच्यो मागण्यो गोसू देवाक उबारुया. आनी जी कोण कोश्टवतात, पिडापीड सोंसतात, दूख सोंसतात, तांचे पासत मागतना आमी तांचे सवें अदीक समजिकाय, मोग, काकूत आनी कोंडवाळाय दाखोवंक हें देणें आमकां मागून घेवया. जुजेवाजान पिडेन कोश्टवताल्यांची परिस्थिती समजून तांची मोगान सेवा केली. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संस्थल्या सवें अदीक काकूटसार जावंक आनी कोश्टां परस जिविताचें दान अदीक मोलादीक हें वळखून घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकलूत कर. जुजेवाजान मान, पदवी आनी वळपण सोडून ल्हानविकायेन सेवा केली. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळलोली जुट्टी घेवन पोरजेची ल्हानविकायेन सेवा करूंक कोश्टवतल्यांक गरजेवंतांक फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकलूत कर. जुजेवाजान क्रिस्ता पासत कोश्ट, पिडापीड बावार्थान सोंसले. कोश्ट, पिडा आमच्या जिविताच्या दारार मारता तेन्ना आमचे कोश्ट जेजूचे कोश्टांक सोर करून आनी ताचेंच बळ घेवन जिवितान पावलां मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकलूत कर. जुजेवाजान मागण्याच्या जिविता वरवीं शेळमळो जाल्लो बावार्थ जागयलो. आमी दर एका क्रिस्ती बावार्थ्यांनी दिसा दिसपोटी जेजूच्या पांयां सरशीं बसून वेळ करून आनी एकामेका पासत मागूंक अदीक करून संस्थल्या पासत मागूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकलूत कर. आमचे दियोसेसीचे सामाजीक नितीचे शांतीचे कॅरिझमॅटीक नवसरणीच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी
वावरा खातीर आमी प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटीन वांटो घेतल्या केपें आनी ओल्ड गोवा वाराड्यांतल्या भावा भयणां पासत मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर, काकलूत कर. बुदोयल बापा, आमी तुजे फुडें आमची कालती प्रार्थना मागणी दवरल्या ती स्विकार कर. हे वेळा जायती मागणी आमची काळजान मन आसा ती आमी तुका बारता. आयज जायतो लोक तोतरी कारणाक लागून कोश्टवतात, पिडापीड सोंसतात, दुकान आसात. हे वेळार तूं तांकां पाव, तांचे सगळे पिडा कुश दूख पयस कर म्हूण आमी मागता. आनी आमकांय हुस्क्यान बोलिल्लीं भाव भयणां कर. आमी काकूत दाखोवंक, खोंडवाडायन वागूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या भाव भयणाचें दूख जाता तितलें पयस करूंक आदार सहकार दिवंक. ह्या वरवीं एक मोगाचो समाज बांदून हाडूंक तुजो आदार आमकां फावो कर. तशेंच आयज जायतीं जाण घडये आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, लग्नाचो दीस मेळटात. तांचो उगडास करून तांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल आनी आमा समेज तांचे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया पातयेनांत आनी कालसींत ह्या वेळार. पातेना आनी कालसींत ह्या वेळार मोठ्या सोऱ्या घालुया आमचे कोस दुकारीवर बाबी सोयरे पुरीस सगलो संसार. घालुया आमच्या दुखाचे तेमे दवरुया आमच्या काळजाचे. ओण्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दुनिया घाले बेटी तुझे तोळे. म्हज्या भाव भयणीनो, हें मोजें तुमचें बलिदान सोद पोरवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्कार्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या दानांचेर खोंडवाडायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटून आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मोडना आनी पुनर्जिवनपणा उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बाळगुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयुशे आमी करूं फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोद पोरवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां दीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Powit, 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 Dolbaraco sorys portu, Surgani sonsar bolia tuja vujbova. Usorgitu caso Isus, usorgitu caso Isus, sorbes poracina vietata cazul, sorbes poracina vietata cazul, usorgitu caso Isus, usorgitu caso Isus. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सोसूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Sumiaci sun, ami uno kada, ani kazitle pieta. Tihitle pauti, tu voivovanesu, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ह्यो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितमगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरोवंसो दोन मेल्यान ते सगले आमच्या मेलेल्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदीक करून केपें वारादांतलीं आमचीं भावा भयणी आयल्यांत यादनिकां बराबर, तशेंच मोरजेची, वारकाची आनी हेर आमचीं भावा भयणी आपले गोरसो आपली मागणी घेवन आयल्यांत. तांचे खातीर आमी मागता. मागूंक लाय म्हूण सांगलां ते सगल्या भावा भयणीचोय उगडास आमी करता. अदीक करून जी पिडयेंत आसात तांचे खातीर मागता. अदीक करून एक सुपुल्लो 2 म्हयन्याचो भुरगो बरो ना, चिनय हॉस्पिटलांत आसा, ह्या भुरग्या खातीर आमी मागता. हांक वारमरे देवाचे माये सांगाती
बैगून जुजे तिच्या पोती बैगून धर्म दिता बैगून जुजे वाज आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू ताय पवित्रात्म्यांचे एकपणा सोद पोरवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. मोगोच्या बाबूनू आमचो बाप जावन आसा एक मोगाळ बाप सोद पोरवेदार दिव ताच्यान सगळे तरेचे कोश पिडापीड सगळें वायट पयस करूंक जाता आनी कोत्ता. पूण जायते पावटी आमी ताचे लागीं मागूंक विसरता. आमी आमच्याच संवसारान गूल जाल्ली आसा. गोळे जायते पावटी आमी आमचेच पोदवेचेर पात येता आनी तेन्ना आमकां देवाची गरज आसा अशें दिसना. पूण जेन्ना आमी देवा लागीं मागता देव आपल्या उदारपणान काकुतीन आनी कोणवाळायन आमकां दिता. तर आयज असल्याच मनान आमचे बापा हें प्रार्थना म्हणटाना मागुया आयज जायतीं आमची भाव भयणां तो तरेच्या वायटाक लागून तीं कोश्टवतात सोंसतात पिडापीड भोगतात. असल्या वेळार देवान तांची काकूत करून तांचें दूख पयस करूंक तांकां शक्तीबळ दिवंक तांचे कोश सोंसपाक आनी आमकांय प्रेरणा दिवंक आमकांय उत्तेजन दिवंक आमकां संदी दिवंक असल्या आमच्या भाव भयणाची मोगान सेवा चाकरी करून तांचे दूख पयस करूंक. तुवें तेणें आमकां सगल्यांक मागून ह्याच शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागून घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें आयज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाकात पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे आनीक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणल्यार आज तूं आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्रवेचे भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवो चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत को. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत को. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान लोगोत आमी शोक वेता ती आमचे जोडटी आनी कासडी ना जावंक पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेकेन कुडीक बोलायकी नको. ही देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपल्या ती आमी सगळीं सुबाकी. सुम्या तुका म्हजे बेटी घेवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान बातिजमाचो संस्कार घेतल्या फकत ताणीच कोमुनिया घेवंक फुडें सरचें.
जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया जेजू बऱ्याक गोवळ्याक. Gesù boria golia, Gesù swadik bolia, surgitam tu devloi, sodum makailo. Pole au dijeli, tu kazu kongeli, tu shetai formaka, poi sorum sonaka. Pole au dijeli, tu kazu kongeli, tu shetai formaka, poi sorum sonaka. Jesus swadik moga, sarlo aventuga, em kola vaduli, pisai voda dali. Pati makapoy, kayat makalipoy, nanoy povitrokta, dovor sodans kalsa. Pati makapoy, kayan makalipoy, nanoy povitrokta, dovor sodans kalsa. Jesus sorsundora, budulo portara, surya vun porzoli, mova vun zorruci. Bokshi tuki somes, kuram kam kangurpes, satorze pulkabar, sasnak sukdi sorga. Bokshi tuki somes, kurtuam kakurpes, satorze pulkabar, sasnak sukdi sorga. Jesus boria golia, Jesus swadik boria, surgitam tu devloi, solum makailun. Pole au dijeli, tu kazu kongeli, tu shetai formaka, poi sorum sonaka. Pole au dijeli, tu kazu kongeli, tu shetai formaka, poi sorum sonaka. Jesus swadik moga, sarlo aventuga, em kona vaduli, pisai voda dali. Pati
खालसा प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगाल बापा, सांज तुझ्या वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीच्या सुरवणेचो हुस्को धरूंक शुभ वर्तमान पुरगोटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. ओसिया ह्या तांच्या 9:15 रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या केपें वारडाक आमी दिनवासता तशेंच तांचे बरोबर हाचेर जाल्ल्या मोर्ची आनी वारका फिरगचेच्या भाव भयणींक तांच्या गोवळ्यांक आनी तशेंच वारडांतल्या ह्याचेर जाल्ल्या हेर यात्निकांक मोटवाशांक लौकिकांक गान मंडलाक आनी हेरा भाव भयणींक आमी काल सांता दिनवासता. नोयनाच्या दिसांनी ह्यो थोड्यो कळवण्यो. ही मिसां आमच्या नोयनाची ह्या दिसांनी आमचो वेळ मिसांचो वेळ 6:30 रोमारीचे मीस 9:15 उपरांत सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस सगळी कोंकणी भाशेन आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा मिसांचो वेळ पयले मीस सकाळीं 5 वाजता उपरांत 6:15 7:30 9:15 4:30 आनी इंग्लीश भाशेन 6. त्रयोदशी ह्या आयताराक 14 तारखेर 9:15 मीस रोमारीचे मीस तशेंच जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत आमी भेटयता. देखून आमचो उलो तुमकां जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक ह्या आयतारा 9:15 मिसा तुमी हाडची. तांकां आमी खेरीत माखणी लायतल्या तेल लायतल्या. देखून मागता वेळा आदी बेगीनूच तुमी येवची. फुडली बसका तुमी घेवची. वॉलंटियर्स तुमकां मांडोळ दितले तशेंच आदारूय दितलीं. आनी आमकां यात्निकांक कळूंक कोणाक माखणी लावपाक सगल्यांक लावची ना. सो आमकां कळपाक पिडेस्तांक जाणट्यांक आमी बॅजीस वो मॅडल्स दितल्या. फकत गंभीर परिस्थितीन आसल्यांकूच ही माखणी आमी लायतल्यो. मी सोंपले उपरांत आमचे कॅन्टिनान पेज कांची आमी वांटतल्यो. तशेंच आयताराक 14 तारखेर हिंदी मीस आसतले 11:15. पोरबे दिसा जानेराच्या 16 मिसांचो वेळ सकाळीं 5, 6, 7:15 8:30 दोबाशीक पोरबेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसाक हाजीर आसतले 5 बिस्म साहेब, बिस्म थियोदोर मास्करेनस येजमानपण चलयतले आनी ताचे बरोबर आमचोय कार्दियाल साहेब आसतलो. उपरांत मागीर सेवादाच्या अरात्रेच्या कुडांत मीस जातले दनपारच्या 12 वाजता. सांजे मिसा कोंकणी भाशेन 4 आनी इंग्लिशीन 5:30. थोड्यो जाग्या वेळार मेवतले आमकां सोडतांची म्हायती यादनीक आसतले कुमसरा आयकूंक. तशें मिसा दिवंक जाता. उपकार मागणी विनंती बरोवं येतात. आमची मातृ भयणी आसात. तशें तुमची देणी दानां दिवंक सोदता डोनेशन्स हे तुमी दिवं येता. आमचे धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. थंयसर जावं बेतिना रुजाय सगळे मेळटात. तशेंच ह्या वर्साचो भाग्य सेवाजाचो कॅलेंडर ताची विता वयर आनी जाग्या वयरय म्हायती दिता तो तुमी घेवचो. मागण्याचो चेलो एक पुस्तक आमी काडला
जातूंत वेगवेगळी मागणी आसात दोनी भासांनी इंग्लीश तशेंच कोंकणीन तोय विक्रेक मेळटा. भलायके बाबतींत आमचे फर्स्ट एड सेल आसा, तशेंच पिवपाक उदक मेळटा, टॉयलेट्स आसात, आमचे फेर आसा आनी पोटाची भूक आनी तान मारूंक आमचे सेंट जोजोफास कॅन्टीन आसा, थंयसरूय तुमी वेची. नोव्हेनाच्या दिसांनी तशेंच पोरबे दिसा भगवान जेजुवाजाची सांतवार ही उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ते दनपारच्या 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन. नोव्हेनाच्या दिसांक कोणी सुवातेची उतरां वो वाचपाक वो बावत्यांची मागणी करूंक सोदतात ताणें मिसा आदीं वो आदल्या दिसा साक्रिस्तीन येवन सिस्टरीक मेळची. कितें तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो आनी कसली सांडलोली वस्त मेळत जाल्यार आमकां कळोवचें. ही मिसा युट्यूबाचेर सांतवारीच्या चॅनलाचेर पळोवंक मेळटा. तशेंच आमचे CCR TV 9:15, 9:15 आनी 4 वरांचेर ही मिसा दाखयतात. किरीत आमचो उलो तुमकां आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितेंय सांगतात आनी सुचयतात तेन्ना तुमी तांकां आयकुचें. भोव करून पार्किंगाच्या जाग्यार तुमची वाहनां मोटरां लायतात तेन्ना ते तुमकां दाखयतात सुवात आनी मांडवळ आमी मागता तुमी सांबाळचें. आमच्या वॉलंटियरांक केरीत एक कळोवणी. आयज सांजे 6 वरांचे मीस जाले उपरांत सगळ्या वॉलंटियरांक एक जमात आसतली. मागता सगळ्या वॉलंटियरांनी ह्या जमातीन हाजीर जावंक. सगळीं उबी रावया. बाबा भयणीनो, एकूच मिनट घेता तुमची. काळजांतान दिनवासतांव आमचे आई याज्ञिक भाव वारादांतले केपे वारादांतले हांगासर आयल्यात. फादर कालिस्तान मिसाची भेट भेटयल्या सगळ्यां खातीर मागलां. हेर फादर ऑड्रिनान बरेचशें देवाच्या उतराची मोडणी केल्यात, तांकांय आमचे दिनवास. आनी फिरगोजांनी घातलेलीं वाचपां केल्यात बरे तरेन. आंबावली जावं चांदोर जावं पारोडा आनी गायन मंडळ सांजे दे आरियल ताणेंय केलां. तांकांय आमचे सगल्यांक आमी दिनवासता. आदनीक हांगासर हाजीर आसलेले आमचे वारादांतले फादर जुझे आंतोन, फादर एफजल, फादर मोविन आनी आमचे सांगाताक आसा फादर सावियो जॉन्सी, मी ऑड्रीन आनी कालिस्तो. सगळे याज्ञिकांक आमी दिनवासता. आनी तुमां बाबा भयणीनो, आमचे वारादांतले केपेचे वारादांतले तुमी जायती भासी करून सॅक्रिफायस त्याग करून मागून आयल्यांत. देवान तुमचेर बेसांव घालूं, आशिर्वाद घालूं. तेच बराबर मोर्ची आनी वार्का हे पॅरिशींतले आयल्यांत, विरगोजांतले आयल्यांत, तुमचे खातीर आमी मागलां. कितें भाशेन आमचे दिनवास फादर कॅनेथ, फादर पिटर, फादर रॉबलन जायतो बरो वावर करतात. तेच बराबर जायती आव्हानांय तरेतरेची आव्हानांय ते फुडें व्हरतात. तांचे बरे वावराक आमी दिनवासता आनी तांचे खातीर आमी मागुया. ताणें हो बरो वावर करतात तो चालू उरूंक आनी आव्हानांक फुडो करूंक आनी सगलो बरो वावर केल्ले तांकां आनी वॉलंटियर्सांक तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. निसोद पोरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान कुरपेन आनी कुशालकायेन जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी भावगिवन जुझेवाजाचे नोवेनाचे मागणे करतले. उपकार मागता तुमी म्हज्या फाटल्यान बरोबर मोडचे. मोगाला बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या मोजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवन जुझेवाजाक पवित्र आत्म्याचे सुर्तेन आनी आंकवार मरयेच्या आचऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आमी आतां सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावला
पावलांनी चलूंक बागीवनपणाचो मुकूट जोडून जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी सदस्ता आनी ताच्याच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता ओगीच रावन गरजे खातीर मागणी करचें हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. शेवटाचें गीत गावया ओगोनीत काकुतीच्या देवा. Ogoníत काकुतीच्या देवा sugli porsa porkundita susevasa kamcha goi karpava vitsloi mul boktacha ektara ugunit kakludicha deva sugli porsa porkundita susevasa kamcha goi karpava vitsloi mul boktacha ektara Muktivota susevasa mankulia goicha askarya magam kakurpa surgicha bokta magam kakurpa surgi